बाजारकारांची मिटींग जी आसली किती विषय येतले एक चेअरपर्सन घेऊन इनिशिएटिव्ह घेऊन जे आता चौथीचे आता 6-7 दीस उरल्या सो एक सदां ते गर्दी जाता आणि आज लोकांकडे 2 व्हीलर 4 व्हीलर सगळ्यांकडे आसा आणि ते मागीर पार्किंगाचो विशय जाता सो एक चेअरपर्सनान फुडाकार घेऊन ट्रॅफिक सेला आपोवन कशें मॉनिटरींग करपाचें लोकांकय त्रास नासतना बाजार कसो सुटसुटीत व्हरपाचो ब्लॉक जाता आसत तशें एक एडवायज आमी सगळे अलॉंग विथ बाजारकार असोसिएशन चेअरपर्सन आमदार आणि सांगला सो हे इम्प्लिमेंटेशन आयच्यान चालू जातलें लोकांक त्रास करपाचें न्ही पूण लोकांक शिस्ती भितर आपणाचें काम करपाचें बाजार करपाचो वचपाचो सो आज कितें जाता की चेअरपर्सन सांगता की हांगा 2 मिनटां येता म्हणटा बाकीचे 2 मिनटां येता म्हणटा आनी मागीर सगळे ब्लॉक जावन पडटा सो खंय तरी शिस्ती भितर करचें असो विशय आमी मांडला तो फुडें आमी अलॉंग विथ आमचे बाजारवाल्या म्युनिसिपल कावन्सिल आमी एक निर्णय घेवन ताका कळयला दुसरो विशय जो आसा आज चवथीक आमी पळयता की 1.5 दिसाचो गणपती वा 5 दिसाचो गणपती अशें करून विसर्जन पॉयंटाचेर खुबसो कचरो जाता आनी चेअरपर्सनान थारायला की थंय खंय तरी जे फ्लावर्स जे फोगाचे आयटम आसा जे बंद करतात ते उडोवपाचे लोकां कडेन तोय विनंती करता हांवूय विनंती करता आमी व्हरपाचें काम करतले नाजाल्यार खंयच्या खंय पावता सो आमच्यो न्हंयो बऱ्यो दवरच्यो असो विशय आमी फुडें वयता प्लास्टीक ऑफ पॅरीस जर आमी आतां आयडेंटिफाय करपाक मनीस दवरला पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मनीस येतले खंय तरी विसर्जन करता तेन्ना प्लास्टीक ऑफ पॅरीस जर आयडल जर थंय भितर पडटा दर्यान म्हणजे विसर्जन पॉयंटाक जाल्यार तो कोण प्लास्टीक ऑफ पॅरीस घेता पळय तांकां ते फायन मारतले तर कितें जाता आमी जर बंद करना जाल्यार कोण बंद करतले आतां लोक आमकां फटयले जाल्यार तेणें मागीर कंप्लेन दिवपाचें हेणें आमकां फटयलो मातयेचो म्हणून सांगला सो तेणें एड्रेस करपाक जाय हे मनशान हांवें हे मनशा कडेन घेतला जाल्यार ती मागीर ताका वयतली सो आतां पयलीं कितें जातालें की बाजारांत भोंवून ते गणपती पळयताले टेस्टिंग करताले पूण तसो जायना सो आतां विसर्जन पॉयंटाचेर 1.5 दिसाचे 5 दिसाचे खंय खंय विसर्जन आसा तेन्ना असले ऑफिसर तेंचे आसतले आनी जो पीओपीचो आयडल जर भितर इमर्स करता तो सापडलो तर तो ओनर रिस्पॉन्सिबल आसतलो नाजाल्यार त्या ओनरान पॉयंट आउट करपाचो हेजे कडेन घेतला म्हणून जाल्यार हो विशय आमकां सुटकारो मेळटलो सो असो सिस्टम करपाचो म्हाका दिसता आमी चेअरपर्सन बी सगळे उलयल्ले आसा पीओपीची आयडलां निसर्गान ती हे जायना वयल्यान मागीर गणपतीचो विसर्जनाचे जो कॉन्सेप्ट आसा तोय जायना तो गणपती उडोवन येता वयर सो कितें फायदो करून सो तांकां जर लोकांक जर फटयला की हो पीओपी न्ही मातयेचो म्हण जर तेणें सांगला तेणें मागीर ऑफिशियली कंप्लेन करपाचें मागीर तेजेर एक्शन घेतले सो आज एक विशय आसा की गणपतीचे तुमचे मार्फत सगळे कुचड्याकाराक आनी गोंयचे जनतेक हांव गणपतीची उणवणी परबिता सगळ्यांक विश करता तुमच्या माध्यमांतल्यान आनी चेअरपर्सनूय सांगतलो पूण एक लक्षांत दवरपाक जाय गणपती बरे भशेन आमी जे आसा हे सादारीत करपाक फुडें सरपाक जाय आनी जे निसर्गान दिल्ली थोड्यो नियमां ही आमी सगळ्यांनी सांबाळून घेवपाक जाय अशें सगळ्या कडेन विनंती करता डस्टबीन धरता तुमी हय डस्टबीन दवरतले बारीक डस्टबिनां दवरतले आनी आमी काडटले सो हे सगळे विसर्जन पॉयंट जे जे कावन्सिलान आयडेंटिफाय करून लिस्ट आमचे प्रसन्न बाबा कडेन दिल्ले आसा आमचे कडेन आसा सो तो आपणाचे जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका सांगतलो थंय डस्टबिनां दवर आनी ते कलेक्ट करपाचो विशय म्युनिसिपली करतले सो सेपरेट फुलां आनी सेपरेट फोगाचे जे बंद करता तितून जे प्लास्टीक आनी बाकीचे वेस्ट सेपरेट 2 डस्टबिनां आसतली आनी रेग्युलर ते काडटले सो हेजे तुमच्या मार्फतांतल्यान लोकांक विनंती करता गणपती बरे भशेन सजोवपाचो बरे भशेन पावोवपाचो विसर्जन बरे भशेन करपाचें पूण निसर्गय आमी सगळे आमच्या फुडल्या पिळगेक सांबाळपाचें काम लोकांनी करचें सीपी जो पार्किंगाचो इश्यू येयल्लो आसा तुमी पळयता रेल्वे स्टेशन जो रोड आसा थंय ऑलरेडी 8 म्हळ्यार पार्किंग फूल जालें आसता एक तर दुकानदार आसा नाजाल्यार वास्को वचपी कामाचे आसा हेजे तुमी कितें आयडेंटिफाय करून तांकां तुमी हे करतले पयलीं म्हणल्यार आमी ऑलरेडी तो टेंडर हें केल्लो फ्लोट केल्लो आसा सगळें जाल्लें आसा काम कित्याक आमदारान ते फुडाकार घेवन जो पे पार्किंग आसा ताचेर आमी ऑलरेडी सगळें काम जाल्लें आसा फक्त कितें पावस जातकर जे आमचे रस्त्याचें जें काम शिवरीचें काम जातकर मार्किंग करून तेन्ना आमी ते मागीर पे पार्किंग जागे आमी चालू करतले मागीर जो समोर जो आतां इश्यू आसा जो सकाळी जे गाडी जो बायक दवरून वता कामाक तो इश्यू आमी सॉर्ट आउट करतले पे पार्किंग जातकर तांकां आमी जे कोण पार्क करता तांकां आमी चार्ज करतले